आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. आनी नमस्कार करतना आमचे सगळे आंतरीक भितरलें जिवीत, आमची चिंतना, आमची भावना, आमचे अणभव सगळे जेजूचे वतीन करीत रावया. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना हे सगळे आमचे भितरले जेजूचेर आमी दवरया आनी जेजू ताचेर आशिर्वाद घालून आमकां आपल्या बरेपणांत दुसऱ्या सुस्कारान भरून काडटलो. आनी हे भाशेन सदांच आमी ताचे सरशीं हे भाशेन रावलीं म्हणटच ताचें रूप आमचें सगळें अदीक आनी अदीक घडोवन येवंक लागतलें. ताचे कृपेन बरोवन ताची चिंतना, ताचीं उतरां, ताची चाल आमची जावंक लागतली. हे परी आमी खरीं क्रिस्तांवां ताचे सारकीं आमी अदीक अदीक जालीं म्हणटच आमचे भितर सगळ्या संदर्भांत आमी शांतींत आसतल्या ताचो आनंद आमचे सगळें आसतलो आनी ताचे घोटायेन धिरान आमी फुडें पावलां मारतल्या कित्याक तोच जावन आसा आमची वाट. प्रत्येक सुस्कारान तो आमकां ही संदी दिता. ताचे सरशीं आमचें सगळें हाडून भेटोवच्याक, ताच्या हातान करच्याक आनी ताचे येवजणे प्रमाणे ताणेन आमचें जिवीत घडोवन हाडच्याक. सुस्कार भायर सोडटना सगळें हें आमचे भितर आसा तितलें भायर ताचेर दवरया. सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. वय जेजू, सगळीं आमची चिंतना आनी भावना तुजेशी आमी हाडटा. तुका आमी ओपून दिता. तूं आमकां शांती आनी समाधान हाडटलोय म्हणून आमकां खात्री आसा कित्याक हो अणभव आमचो घडत आयिल्लो आसा. आनी आयज ह्या निमाण्या दिसा कृपेच्या नोयनाच्या सगळ्या देण्यांनी तूं आमकां बोदताय, भरल्याय आनी बरोच रावतलोय म्हणून आमकां खात्री आसा. तूं सदांच विस्वाशी. आमी तुका विस्वाशी रावंक बळ दी, घोटाय दी. जेन्ना आमची चिंतना, भावना भितरल्यान उप्रासतात ती सगळीं तुज्या स्वाधीन करून तांचेर विजय तूं हाडटलोय. हो जाण आसा परिणाम मागण्याचो, मागण्याचें फळ तें. आनी भाशेन म्हजे भितर
तुजी राजवटकी चलोवंक लागलोय म्हणटोत दुसऱ्यांचेरूय तूं तेच भाशेन चलयतलोय. दुसरीं तेच भाशेन पातकां नासतात, आपलेपणान जियेतात आनी तांची चाल त्या ते वतीन घडलेली आसता. तें सगलें तांचें म्हजेर घेनासतना तुजेरूच धरून तूं म्हाका घोटाय दितलोय, तांचे पासत मागच्याक, तांकां तुका भेटोवन दिवच्याक आनी तूं तांकां सुटका दितलोय. तूं तांचें जिवीत अदीकान अदीक बरें करून हाडटलोय. ह्या बोरवाशान आमी तुजेर आमचो पूर्ण विस्वास दवरता आनी ह्या वेळार तुजे बरोबर हो वेळ सादतना सगलें म्हजें आसा तितलें तुजें स्वाधीन करीत रावता. Sacramental Raulolia Mogacha Jesu Sacramental Raulolia Mogacha Jesu Ulpay amchi karzan तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणान उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणान मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं प्रितुमीचेर देंवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या प्रितुमीचेर देंवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या ओसोक बुखेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे ओसोक बुखेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ
गोठायेन तुजे उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आमच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या काणाक ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा आमच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या काणाक ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा. जेसू, ह्या वेळार आमी तुका आर्गां दिनवास दिता कित्याक तुवें आमकां हो नवो दीस दिलाय. आमची रात आमी तुजे बरोबर सारली आनी ताका लागून आमकां थोड्यांक एकदम बरी जॅम पडली, आमकां थोड्यांक पडोंक ना. वद्दू फ्री पडलेली आसा. तरी पूण आमी तुका दिनवासता कित्याक रातभर त्या वेळार आमी तुजे बरोबर वेळ सारलेलो आसा. आनी पेकोणी मेळच्याक आमची चिंतना आनी भावना तुजे वतीन करीत रावल्यान आमी. कालचोय दीस तुवें आमकां बरो दिलेलो आसाय. संकश्ट आयलोले, वायट आमचेर कोसळलोलें, पूण तें सगलें तुज्या स्वाधीन केलेलें आमी. आनी हाका लागून भितरल्यान तुवें आमकां गोठेन भरलीं. कांय वेळा सगलें थाऱ्यार आयलें, हे भाशेन आमी आमचें जिवीत सारल्या उपरांत जेजू सगलीं जाणां आमी बरीं आसा तीं आनी बरीं नात पळय तीं कुडींत मनांत ओतम्यांत कसलें तरी दुयेंस, कसलीं तरी चिंतना, कसलीं तरी भावना आमकां आपल्या ताब्यांत करीत आसात. तातूंतली आमकां भायर सरोंक जायना. असलें जें आमचे भितर आसा तें तुजें स्वाधीन कोत्ता हांव. सगलीं ह्या वेळार ह्या बोजवणींत हाजीर आसात तांकां तुका आमी ओपून दिता. पूण तांच्यो गरजोय आसात. त्यो सगल्यो गरजो तांच्योच न्हय पूण दुसऱ्यांच्योय तसल्योच आसत जाल्यार तांकांय आमी तुजे सरशीं हाजीर कोत्ता. निती पासत आनी दुसऱ्यांच्या बरेपणा पासत वावुरतले आमचे फादर स्टॅन स्वामी कितले दीस ते आतां बोनकोणीत आसात. बरे कारणाक लागून, बरें कोत्तात म्हणून, गरिबां पासत ते वावुरतात म्हणून तांकां हो इनाम दिलेलो आसा. बोनकोणींत कितलेशे दीस ताणें सारलेले आसा. पूण ताचे सारकी आनीक कितलेच जाण असलीच शिक्षा तांकां दिलेली आसा. तांकां ती फावो न्हय, पूण ना,
जे मनीस नश्टे ते असलें करूंक शकतात. तांचेय पासून आमी मागता, कित्याक मागणें एक व्हडल्यांतलें व्हडलें हातयार आनी ह्या झुजांत फकत मागणें जावन आसा खरी आमची वाट. विन्सेंट डिनीज ताका बरी सावथ भलायकी आनी बेसांव दी सायबा. इवन आनी तांची फामील तांकांय बरी भाशेन राख आनी सांबाळ आनी बरी सावथ भलायकी फावो कर. खूब जाणांक बरो पार्टनर जाय, सोदतात पूण मेळनात. तांतली एक आसा निकोल. आनी कितलींचशीं जाणां आसात. ताकाय तूं फावो कर सायबा. निशाक, आद्रियानांक आनी फाबियानांक गोंजाल्वेस तांकांय राख आनी सांबाळ आनी तांचे वाट तुजेच वाटेंतल्यान ती चलोंक, मार्गा वयल्यान चलोंक ताका घोटाय दी. वेगी पेकोणी दी सायबा क्रिस लोबोक, फ्लोरी फेर्नांडिसाक, लुइजा, आना गोंजाल्वेस, लिंडॉल्फ फेर्नांडीस, निसा, फातिमा फेर्नांडीस आनी लॉरिना फेर्नांडीस. हांव सर्वेस्पूर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. ओळखूंक येनासलोलो हो ताळो हांवें आयकलो. तुज्या खांदार जूं दवरलेलें तें हांवें काडलें. पाटींकोरचो वेतीचो वावर तुज्या हातांतलो काडून उडयलो. तुज्या दोळदीरपणांत उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. वादोळाच्या कुंपांनी लिपून तुका हांवें जाप दिली.
मेरीबाच्या उदकां लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. पोरचे म्हजे शिडकावणेक कान दी. इस्रायला, तुवें म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार पोरको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक भोजू नाका. जाणें इजिप्ताच्या देसांतली तुका भायर काडली तो हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव. म्हजे पोरजे, म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट दवरलेली जाल्यार बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव तुमकां पोसतलो आसलों आनी खडपांतल्यान मोवान तुमकां दादोशी कोत्तलो आसलों. तर सर्वेस्पर म्हणटा, जिवीत बदलात, सर्गींचें राज लागीं पावलां. एकूच वाट जी आसा आनी सोंपी ती म्हणजे जेजूचो लागशिल्लो अणभव घेवच्याक, कित्याक तो आमचे सरशीं इतलो लागीं आसा की तोच जावन आसा प्रत्येक सुस्कारान आमचें जिवीत. तर आमी ताका चिटकोन रावया. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवाच्या बोळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगल्या तुज्या मनान सर्वेस्पर तुज्या देवाचो तूं मोग कोत्तलोय आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कोत्तलोय म्हणून जेजून आमकां घडयलां. हें आमचें जिवीत जावन आसा, पूण तें अदीक पुरतें जावंक जेजूकूच आमी चिटकोन रावया प्रत्येक सुस्कारांत. आनी आमी पळयतले हांव कशे भाशेन आमचें जिवीत तोच बदलून काडटलो आनी सर्गीचें राज आमी अणभवतले हांव. पूण भोंवतणी तशें नासतलें, पूण तरी पूण ताणें तें स्थापन केलेलें आसा आनी त्याच्या राज्यांत आमी जियेतले हांव संवसारांतूच आसतना.
Lord Jesus, as we gather before you, we come with hearts filled with gratitude. We thank you, Lord, for all that you have done for us, for all the favors that you have bestowed on us, for being with us, for guiding and protecting us all through the way. In a very special way, Lord, as we gather before you, we place everything that's in our hearts and minds. We place them at your feet, O Lord. All that which takes us away from you, our feelings, anxieties, emotions of anger, feelings of joy, happiness, sorrow, we place them at your feet, O Lord. And as we spend these moments before you, we reflect on today's gospel, wherein you give us the two important commandments that sum up our Christian living: to love God and to love our neighbor. And as we spend this time with Jesus, let us ask ourselves, what elements of my faith do I struggle with? Is the commandment to love really a priority for me? In my life, when there are troubles, when there is suffering, is the commandment of love still a priority for me? And we recall times in our lives when we were able to put the law of love before everything, when we were able to reach out to others, when we lived like brothers and sisters. Lord, we ask you to enlarge our hearts. Make us more and more sensitive to the quality of your love. As we are in the Lenten season, we ask you, Lord, to give us the grace so that we too may see you in those around us. Make us grateful persons, Lord, so that we may be able to appreciate one another just as you appreciate each and every one of us. Sometimes, because of a busy schedule, because we struggle with so many commitments and responsibilities, we too may have asked the same question as the scribe had asked. Which commandment is the first of all? What should be first in my list of priorities? What is my most important duty?
we see that Jesus' reply is disarming in its simplicity. And as a result of that, they didn't dare to ask him anything further. We allow this reply of Jesus to echo in our hearts, asking for the grace to understand what it means to put love as the highest priority in our lives. As we are in the presence of Jesus, let us ask ourselves, what does it mean to love God with all my heart, soul, mind, and strength? Let us ask for the grace of single-mindedness and for seeing all life embraced in this commandment. In today's gospel, we see that the scribe really understands what Jesus is teaching, and Jesus allows him repeat in his own words what he is trying to communicate. The first commandment is to love God with all that we have, not only with our hearts, but with each and every aspect of ourselves. We need to be embracing the Almighty in all we do. We are called to give Him total love in a spirit of adoration. And then Jesus merges another to love the neighbor. Especially their sufferings need to impinge on us. Our love should not be for those who please us, but also for those that we don't like and may be hostile to us. And we ask Jesus to give us the most important thing in life, that is, to have a loving heart which is very demanding. Jesus says, love your neighbor as yourself. How do we love ourselves? Lord, if you're asking us to do all that for our neighbor, we need to try much harder than what we are doing. Today, just like the scribe, we ask Jesus to enlighten us to find the answer to many vital questions in our lives. We allow ourselves to be impressed by the fact that Jesus has a very clear answer: love. It is the most important thing that we can ever do. It includes all our duties and our commandments. And as Jesus tells us to love others as we love ourselves, let us ask ourselves this question: do we feel called to love ourselves as we are? Or do we feel guilty when we try to do so? Do we feel that we have been selfish? But here we see that Jesus seems to imply the contrary, that unless we are able to love ourselves, we can't love others.
during the season of Lent, let us ask the Lord to help us to love fully, to enable us to bring all our energies and desires to life in a way that gives glory to Him. Let us ponder on how love for ourselves and love for our neighbors may be brought into a better balance this Lent. Jesus was able to engage in dispute without losing sight of the value of the person to whom he was speaking. And we ask for this grace. We ask the Lord to be with us at all times, so that we too may see Him in those around us. And we continue to pray for all the victims of the COVID-19 pandemic. We pray for the doctors, the medical staff, all those in charge of taking decisions. We also pray for those answering the exams or those preparing for the examinations. Lord, we also pray for those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. We ask you, Lord, to shower your abundant blessings on them and give them good health of mind and body. We also pray, Lord, for all those who are suffering from various other ailments. Be their strength, O Lord, and give them the courage to face all these challenges. We pray for those who have been betrayed, left alone, those who have gone astray. We pray for peace in the world, Lord. Peace in our families, in our neighborhood, and most importantly, in ourselves. These are a few prayers that we have expressed, but there are still many more deep down within. We ask you, Lord, to hear our prayers and to give us the grace so that we may be able to see you in those around us. We continue to pray also for the good health and quick recovery of Francisco Pereira. We also pray for the good health of Raymond and Violena. जेसू आमी सगळीं जीं दुसऱ्यांक बरें कोत्ता तितल्यांकूय आमी तुजे सरशीं हाडून तुका भेटयता कित्याक बरें करप म्हणचें सदांच देवाचेंच देणें तेवूच आमचें सगळें दुसऱ्यांक बरेंपण दाखयता पूण हाचो मास आमी जावं न्हय पूण फकत तूंच तूं देव म्हणटोच तुज्यान आमचें सगळें दुसऱ्यांक दीत रावंक जाता आनी हातूंतूच जावन आसा आमचें साल्वसांव आनी आमचें सोडवण जे आमकां बरें करिनात तुवें सांगलां तांचे पासत मागात म्हणून वय तांकां सगल्यांक आमी तुजे हरशीं हाडटा तांचें जिवीत आपलेपणान जशे भाशेन घडोवन आयलेलें आसा आनी पातकांत तीं जियेतात ती नकळत पूण तांचो अणभव दुसऱ्यांक कळटा दुसऱ्यांक मेळटा असल्या अनुभवांतल्यान आमी आमची प्रार्थना तुका उबारता तांकां सगल्यांक तुजे सरशीं हाडून भेटयता जीं कोण बरें करतात आनी
कांयच ती सोदिनात, फकत तुकाच तांकां दादोसकाय दी, तांचें जिवीत परिपूर्ण कर. कितलींशीं जाणां दुसऱ्यांक आनी हे इगोर्जे पासत बरेपण दाखयतात, आपलो वेळ सादतात, आपली मागणी भेटयतात, पयशांचो पुर्यान कितलो दुडू ती दितात, तांचे वतीन तांकां सगल्यांक तूं तुजो आशिर्वाद पाठय आनी तांकां बरेपण फावो कर. कितल्याशे जाणांनी मागण्यांची विनंती केलेली आसा, तांचे सगल्यांची नांवां आमी काडूंक ना, पूण आमी तांकां आजीर कोत्ता आनी तांचे पासत आमी मागता. आनी सगळीं आमी तुज्या मागण्यान जेजू एक जावन तूं आमकां सगलें बरेपण फावो कर. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. संस्कारांतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती, सेवादोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पट्टात गोठा मुखार, थिरवाडो आमचो बावार, सैमोरते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या, जैती बोन पोताक ताच्या, मुरगोटून काळजान तोंडान, वंदुया वाकाणुया. उपसोल्या तांचे मोतलो, मोगाच्या पवित्रात्म्याक, संस्कार को खालतेपणान, मान दिवया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय, मागुया. देवा, एका ओजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. मोगाळा जेसू, मोगाळा जेसू, दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज, तुज्या काळजा सारकें.
मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, ती म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज, तुज्या काळजा सारकें.